फुडें आसा गाडयो चल तेका वचपाक जाय तो घे हांगाच जाय दवरता सो येवकार गोंयकारां न्हू पूण तूं उतर मरे आज परिस्थिती पळयात गोंयच्या रस्त्याची आज खंय रोड सेफ्टी वीक चलता आनी आमी रावले थंय रस्तो कसो आसता पळयात ऑलरेडी रस्त्याचे टेंडर बिंडर जाले आसतले पूण कशी परिस्थिती आसा ती पळयात आनी ह्या रस्त्याच्या दोनूय सायडीनी कश्यो गाडयो पार्क केल्या त्यो पळयात म्हणल्यार हो खंय तरी डेंजरस झोन जावन पडलेलो आसा पयलींच रस्तो आसा नॅरो आनी रस्त्याच्या दोनूय सायडीनी गाडयो पार्क केल्या आनी कांयच अशें सायन बोर्ड ना पार्किंग बोर्ड म्हणून हांगा कांयच ना सायन बोर्ड बीन तरी आसतना हे दोनूय सायडीनी पार्क केल्या आनी रस्त्याची अशी परिस्थिती आसा म्हणजे रोड सेफ्टी वीक जाल्यार रस्त्याची डागडुजी वेवस्थीत जावपाक जाय इतलो रोड टॅक्साचो पयसो जे सामान्य नागरीक जे गाडी घेतले उपरांत भरता तेजो पयसो खंय दून गपटे पद्दतीन वयता आनी खंय तरी त्या पयशाचो खंय तरी वेवस्थीत वापर जावपाक जाय आनी खंय तरी रोड सेफ्टी म्हणटाले रोड्स हे सगळे पयलीं जावपाक जाय आनी फुडली सेफ्टी सेकंडरी जाता सो हांव मागता सरकारा कडेन जे कोण सरकाराचे अधिकारी आसा PWDचे अधिकारी आसा तशेंच PWD मंत्री आसा ताणी हे रोड जे आसात प्रत्येक फोंडा तालुक्यात म्हण सगळे रस्ते काबार जाल्ले आसात ते रस्त्याचेर पयलीं नजर मार रस्ते पयलीं लोकांक वेवस्थीत दी तुका जाय जाल्यार तूं वेवस्थीत आमी तुका दाखयता तो रस्ते म्हणजे आज प्रत्येक गांवांतले रस्ते सुद्दां सगळे पेड्ड्यार जाल्ले आसा सो हेजेर खंय तरी न्याय दिवपाक फुडें सर तेच आमी मागतात तुम्ही पहिले हांगा मुद्दम येयले सकयल आमी एक इश्यू हायलायट केल्लो पोर्टल्स जो सामको अनसॉल्ड असो कितकी वर्सां जालीं तो पोर्टल्स केन्ना ते जावना आनी ते वन ऑफ द डेंजरस जंक्शनाचेर येयल्ले थंयच्यान आमी वयर या म्हणलें आनी हो आतां बायपा खोलान हायवे हो हांगा आनी तुमी पळयता फाटल्यान ते हो इश्यू एक वेळ बारीक दिसतलो खूब जाणांक ते तितको सिरियसनेस कळपाना पूण हांगा ज्यो पार्किंग दवरलेल्यो आसा गाडयो जे व्हडले व्हडले ट्रक आसा 10 टायराचे 12 टायराचे ट्रक आसा ते हांगा पार्किंग करता आनी रातभर ते अशेंच आसता दीसभर अशेंच आसतात ट्रक हे इतकेच लागून हांगा आमी येयले की हे एक्चुली फाटले फावटी जेन्ना ते कुट्टी जो आसा जो हे आमचो पेट्रोल पंप आसा कुट्टीचो सहकारी पेट्रोल पंप तेजे फुडें जो हे वयता उसगांव रस्त्यार वयता थंय कितकेशे एक्सिडंट जाले हेच कारणां लागून सेम कारणां लागून जेन्ना हो ट्रक येदो व्हडलो ट्रक आसता आतां तुमी जर तो फाटलो व्हिडिओ पळयता जाल्यार पळयलो आसतलो तुमी ते कशे तरेन ट्रकवाले आसा ते लायटली घेता गोवा पुलीस आनी गोवा गव्हर्मेंट म्हणल्यार सामकी तांकां कांयच दिसना ते थंय पळयला आसतलें ते बाकी सिच्युएशन सांगपाची गरज ना कित्याक तो तेवटेच्यान वयतालो यादवाले गॅरेजीन कितें म्हणटालो पूण सायडीक क्लिनर आसपा जाय कित्याक येदो व्हडलो ट्रक इजी ना तांकां बाकीच्या आमच्यो गाडयो आसा तांकां मिरर आसता भितरल्यान तितूनच्यान पळोवपाक मेळटा आतां गाडयो तर अश्यो एडवान्स येयल्या तांकां भितर स्क्रीन आसता भितर पूण ते ट्रकांक तसली फेसिलिटी कांय आसना जेन्ना तो ट्रक फाटीक येतालो तेन्ना इतकी डेंजरस हितून येयले फाटल्यान गाडी आसा ताका तो चिड्डीत आशिल्लो मागीर तो एक्सिडंट जालो एक्सिडंट डेथ म्हणून तेजे फाटल्यान मागीर कांय ना फक्त फॅमिली आसा ताका आपलो कोणतो गेलो इतकेंच पूण हांगा जे आमी हांगा मुद्दम हायलायट केला कित्याक हांगच्यान जेन्ना ते गाडयो स्टॉप करता आनी गाडयो वचपा टायमार ते अकस्मात भायर काडटा तेन्ना कितकेशे एक्सिडंट जाता ते लोकांक हांगा मुद्दम येयल्ले रोड सेफ्टी वीक म्हणल्यार फक्त लोकांक फायन दिवप न्ही आनी सरकार कितें करता की रोड सेफ्टी वीक हे RTO आसा जावं ते ट्राफीक सेलान आसा तांकां टार्गेट दिता अमके पयशे उखलून हाडा ही गजाल चालू आसा हांगा आनी आमी उलयता म्हणून तांकां राग येता आमचो तुशारान म्हणलें तशें हे आमी डायरेक्ट उलयतले कित्याक आमी तितूनचे विक्टम आसा तितूनचे आतां एक ते हे करना पूण जेन्ना आमचे भुरगे वाटयले तेन्ना तेंचे कडल्यान ते अमके पयशे कलेक्ट करता रोड सेफ्टी विका फाटल्या फावटी पेपरार येताले फाटल्या वर्सांनी हे वर्सा येतले एक वेळ की अमको कलेक्शन जालो म्हणून कलेक्शन करून करता तरी कितें तुमी जर रस्त्यार रावचे पेक्षा जर ह्यो ट्रक काडटा हांव म्हणना हेंचे चूक असो म्हणून की ट्रक ही मेन ट्रान्सपोर्ट हे आनी ट्रकवाले सदांच आमी केन्ना उलयता इवन मनोज तुमकां जर सांगता जाल्यार ताका सदांच तेंची काकूट येता कित्याक आयुश्यभर तेंची लायफ आसता ते फक्त ट्रकांनीच आसता जेवता खाता रांदता फॅमिली सोडून एक आर्मी टायप ते लायफ जगता आपले सामकी आर्मी आसता तशें आसता ते म्हणल्यार म्हयनोभर ट्रकानूच स म्हयने ट्रकानूच आयज ट्रक तेंची परिस्थिती पळय आयज जर तांकां हांगा कितें तरी एक बे आसपा जाय आशिल्लो मागीर तांकां टॉयलेट आसपा जाय आशिल्लें आयज हांगा जर उबे रावता जाल्यार वास येता हांगा सायडीक कित्याक तांकां आनी ऑप्शन ना खंय वयतलो जाल्यार त्या ट्रकवाल्यांक खंय तरी पार्किंग स्लॉट जाय आशिल्लो तो ना हे व्हडले व्हडले जागे आसा ते ट्रकवाल्यांचे कितें करता हे की हेंच्यान तो बिल्डिंग बांदल्या तो येत ना तांकां ऑप्शनूच ना पूण हो सरकार आमच्या कडेन खेळटा तेंची चूक ना रावले म्हणून तांकां हांगा फायन दितले तुमी येवन एक वेळ आमी जेन्ना व्हिडिओ काडटा तेन्ना
पूण ते ट्रक जेन्ना भायर सरता तेन्ना ते हायली रिस्की आसा, लोकांक ते मरपाक शकता भितर आनी तेंचे जीव तुमी बेजार करता. एक तर तो स्टार्टिंगूच ट्रकवाल्याच्या बाबतींत उलयता हांव, स्टार्टिंगूच जर ते एक वेळ 100 रुपयाचे गेट पास आसतो तर ओके, पूण वाटेर ज्यो तेंका फायनी पडटा पळय तर तेंचे हाल जाता भितर. आमी फाटल्या फावटी बेतोडे एक हे घेतलेली बोरये, ते सांगताले आमकां गोंयांत हायस्ट फायन म्हणून, गोंयांत आपूण वयता फायन म्हणून, पूण येयल्लो गेल्लो हाडिना. तुमी एकूच कडेन तेंकां हाडिना कित्याक? तेंकां फक्त पयशे खावपाची संवय जाल्ली आसा. हे पयशे खंय तरी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान वयता. सीएमूच आमचो हितून आसा, जो हें आसा आमचें होम मिनिस्ट्री आसा ती सीएमा कडेन आसा. आनी हो एक सामको एक निर्लज कसो सीएम आमकां मेळ्ळा. पयलीं पार्सेकर आयलो बीजेपीचो, तोवूय निर्लज कसो. काल आमी थंय गेल्ले मांद्र्या, थंय तेंची स्टोरी सांगताले लोकांक कितें म्हणटालो ते आउट करतले व्हिडिओ आमी हळूहळू. पूण ताका सांगता की मातसो तरी सिरियस राव खंय तरी, तुकाय भुरगीं आसा, तुकाय फॅमिली आसा, तेंची चीत तेंचेर घालून लोकांची चीत. आयज कितकेशे भुरगे एक्सिडंट जावन वयता, तेंचे शाप घेवं नाका बेश्टे. तुमकां शाप म्हणटा ते केन्ना ते कळटले, जसो परिकराक कळ्ळें पळय नाकान वाद्य घालून भोंवतालो पळय, तशें तुमकांय कळटलें एक वेळ. पूण हे एज तुमची चिंतपाची, कित्याक जर मातशें जर कितें उरलें तें बरें करून चला तुमी. आनी हें खंय तरी जावंक जाय, तें क्लियर जावंक जाय, जावं तेंकां एक तरी बरो हें जावंक जाय. आमी आमचो हें एक सजेशन म्हणून घेयात तेंचे चिंतात ट्रकवाल्यांचे, ते कितें चोर आनी चोरपाक आनी हें करपाक येना. तेंची तुमी तकली इतकी हें करून दवरता वाटेर फायन मारून, ते आमकांच त्रास ते इतकी तकलेन हे तेंची थंड आसपा जाय तकली, कित्याक ऑलरेडी ते फॅमिली पासून पयस आसता, लायफ तेंचे सारकें आसना. तितून जर ते कितें जावन एक्सिडंट जाता आमचेच कंट्रोल लॉस जातले, तुमचो कंट्रोल लॉस जातलो. म्हणून सांगता हेजेर सामकें एक तुमकां एक रिक्वेस्ट कसो की करून दाखया हें सगळें. सरकारा विचारता तुम्ही हो जो दोंगर कापून जो रोड वाडयता पळय न्ही, हो खरोच ट्राफिकाक प्रॉब्लेम जाता गाडी हेचो हे वाडल्या कारणान तुमी रुंदी करता काय? हे ज्यो गाडयो भायले जे ट्रक येता तांकां पार्किंगे खातीर आतां पळयत तर न्ही वचत थंय जाल्यार सगळे रस्ते हायवेक पार्किंग आसता. म्हणजे हो एक रस्त्याचे रुंदीकरण तुमी एक पार्किंग केल्ले सारकें तुमी लोकांक तुमी दाखोवन दिता. तेन्ना खरोच हो तुमी जर तो ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम जाता गाडी म्हणटा रस्तो रुंदीकरण केल्लें आसा जाल्यार तो तुमी रस्तो क्लीन दवरचो, ओपन दवरचो. कित्याक ना जाल्यार हे गाडयांक ज्यो पार्किंग उरलेली आसा त्या गाडयांक कोणाची गाडी आपलो एक्सिडेंट जावन थंय कोणाचो अपघात जावपाक शकता. ह्या मागच्या सरकारा कडेन जो तुमी रस्तो रुंदीकरण करता तो रस्तो कंप्लिटली 24 तास रस्तो ओपन आसूं न्ही इतलें सांगना.